खूप मेहनतीचे काम असतं हे. सकाळी स्टार्ट जाता ते रातचे मेरेन हे काम चलता. सुकले म्हणटच तो साप तापता असो. वता जाल्यार मीठ जातलो तुका कोट्ट ती जमीन चड मोड सुद्दां चिकोल वयता. बरें. दिसता सोडी तूं मीठ सारकें तुका बरें जाता. ओके. दोनां सुमार अशें मीठ जावन येता. मागीर 2 जाली 3 जाली सारकी जाता काडपाची. आतां सोंत्री उद्याल न्हू हां. पाणी सारकें उबी रावलें आतां. इसली जाता म्हणसर म्हाजी मातशें बारीक मिठाची हे येता त्या वेळार नुस्ती बिस्ती कितें आसता? नुस्तें आसता. नुस्ती आसता नुस्त्या भितर? जाय तरेचें आसता. आणि ते उदक मागीर ते भितून येवंक जाय बीन ते मेरेंतल्यान ती टेक्निक्स आसा न्हू तुमच्यो कितें वय तें उदक वचपाचें चंद्राचेर कळटा. आतां सोंत्री उद्याल न्हू हां. पाणी सारकें उबी रावलें आतां. हे एक व्हडलें शास्त्र जें पळय. आमकां जाणट्यां कडल्यान जरी मेळटा. आपूण विधानसभेत लेगीत कितलेशेच रेझोल्युशन सध्या मांडटा सरकार सुद्दां की हे प्रिजर्व जावचें. सबसिडी वय ती आतां आमकां दिलोली आमकां अजून कांय देवना मरे ताणी. आतां हांवें उदक समज रेट काडली जाल्यार म्हाका दिसता ते 200 रुपयाचो डबो येदो व्हडलो मिठाचो मेळटा. म्हटल्यार कितलो सवाय वय जाता. सोयचो म्हणजे आतां जर मिठाचे पाकिटां घेवंक गेले ते आयोडीन नमक बीन मेळटा ते 50 रुपयाचे. आमी ते मीठ सारकें हे गांवठी मीठ जे आसा ते अत्यंत शरिरा खातीर गुणकारी आसा. ताका लागून तुमी आयोडीन किंवा हेर नमक घेता त्याच्या बदला तुमी तुमच्या लागसरच्या मिठागरान वचा आनी मुजरत हे गांवठी मीठ घेया जे भलायके खातीर खूब गुणकारी आसता आणि खूब सवाय अत्यंत परवडणाऱ्या दरान मेळटा. तुमकां कितें आव्हान आसता, चॅलेंजीस आसता हे सगळें सांबाळटलो जाल्यार कितें? हां तुका क्वेश्चन करता. म्हणजे नमस्कार, आमी आयिल्ले आसात मिठागरात. खाल्ल्या मिठाक जागचे अशी एक म्हण आसा. शोले पिक्चरान सुद्दां सांबान गब्बर सिंगाक डायलॉग मारलो, मैंने आपका नमक खाया है सरदार. म्हटल्यारूच कितें, खाल्ल्या प्रती प्रामाणीक रावप असो तो संदेश. आयज आमी गोंयांत पळयता खुबशीं आंदोलनां, लोक जनजागृती करपाक भायर सरिल्ले आसा. कित्याक तर आमचें हें पर्यावरण जमिनी सांबाळपाक. कारण ह्याच जमिनी वयल्यान गोंयकारांनी आपलो उदरनिर्वाह केलो आनी आयज खंय तरी गोंयकारांक जाग आयिल्ली आसा. आनी हाच्या वयल्यानूच खाल्ल्या प्रती प्रामाणीक रावप हो मॅसेज दीत गोंयकार सद्या भायर सरिल्ले आसा. आतां मिठागरांत आयिल्ले कडेन म्हाका हें आंदोलनाचें कित्याक सुचलें तर इतिहासांत पळयत जाल्यार 1930 सालांत महात्मा गांधीन सुद्दां मिठाचो सत्याग्रह केल्लो, जें एक व्हडलें जन आंदोलन जावन गेलें. त्या वेळार भारतीयांक जे दर्यादेग वाठारांत लोक रावतात आनी हो मिठाचें उत्पन्न घेतात तांचेर इंग्रजांनी टॅक्स लायलो. तेन्ना तांच्यांनी दाखयलें की आमी जे खाता तेच्या प्रती आमी आंदोलन करून न्याय घेवपाक शकता अशी त्या वेळाची एक मॅसेज आशिल्ली. आमच्या बरोबर आसात अशेंच मिठागर चलोवपी गोवा वेल्ल्या भातीम ह्या वाठारांतले जॅमीत सुवारीस जे कितलींशींच वर्सां सावन हो आपलो मिठाचो उद्योग करता, मिठागर चलयतात. अशे कांय मोजकेच गोंयकार आयज आमच्या मदीं उरिल्ले आसा. ताका लागून ताची तोखणाय करीनशी दिसता. हे मिठागर फक्त आमचें दायज न्हय जाल्यार जैव विविधताय म्हणजे बायोडायवर्सिटी सुद्दां सांबाळपाक मजत करता. ताका लागून खरेंच तुमची तोखणाय करीन सारकी आसा. कारण की थोडेच गोंयकार उरिल्ले आसा जे हे आगोर मिठाचें चलयता. म्हणजे तुमकां कितें आव्हान आसता, चॅलेंजीस आसता हे सगळें सांबाळटलो जाल्यार कितें? तुका क्वेश्चन करता. म्हणजे जे इतली वर्सां तुमी आतां हो मिठागर सांबाळिल्लो आसा, तुमकां कितें चॅलेंजीस आसता हे सांबाळपा खातीर? म्हणजे आमकां हें काम करपाक उमेद आनी आमी पोट भोत न्हय हेजेर आमी इस्कोला सगळ्यांना आगोर काडटालो, इस्कोला वयतालो. आतां चडशे गोंयकार हो मिठागर चलोवपाक पळयना. कांय मिठागर बंदूय जाल्लेले आसा. वय बंद जाल्ले जायते. म्हण आमी बंद करूं ना, आमी वस्ती कोत्ताय म्हण कितें आहा तें वावर काडटाय आगोर बरें दवरताय. ओके. हय. सो आतां केन्नाच्यान तुमचें काम स्टार्ट जाता? म्हणजे पावस सोंपले म्हणटकीर तुमचें काम? आमचें काम सोंपलें आमी नोव्हेंबरान काम स्टार्ट आनी तो नोव्हेंबरान म्हण आमी पंप लायताय. पंप लायता म्हणजे हांगा पयलीं उदक भरलेलें आसता. भरलेलें आसता तें उदक भायर घालताय. वयचे तें दर्या घालताय. उरलेलें इतलें दिसवार उरता. तें आमी मोटर लावन मोटर पंप लावन सुकयताय. ताका 10 दीस लागताय, 10-12 दीस लागताय एक पंपाक. ओके.
होय सुकपा. आम्ही जी आता गजाल करता ती ह्याच मिठागराची, आमच्या फाटल्यान जो मिठागर तुम्ही पळोवपाक शकता त्या होय. मिठागरा बद्दल जे आमी स्वारीस उलयतात. म्हणजे तुम्ही आता म्हटले पावसान हांगासर उदक भरिल्लो होय. आसता, पंपान ते तुम्ही उदक काडटा उदीक काडटाय आगोर सुकोवपा मीठ काडपा. ओके, त्या वेळार नुस्ती बिस्ती कितें आसता? नुस्तें आसता. नुस्ती आसता नुस्त्या जायते तरेची आसता. आं. होय कसली नुस्ती आसता? ते आसता शेवटे जाता केन्नाय, काळोंदर जाता, तोंडाक जाता, ओके, आगी जाता, सगळे गिनसां नुस्तें शेतूक जाता, जायते बसा नुस्तें जाता 10-12 कशें हेजे तरेचे. म्हणजे जेन्ना हे उदक जेन्ना पावसाचे दीस सोंपले, जेन्ना उदक घुस्पपाचें काम सुरू जाता तेन्ना ह्या उदकान कितल्याशाच तरेची नुस्तें मेवता. बरी नुस्ती तांकां बरें. मेळटा अशें ते म्हणटा. होय. भितून टेस्टी. वाघोळी, चणक, काळुंदरां अशा तरेची नुस्ती, कुल्ल्योय मेळटा. आगोय मेवनाय, कुल्ली मेवताय. कुल्ल्यो मेळटा. म्हणजे हे नोव्हेंबरा उपरांत तुमचें काम स्टार्ट. म्हणजे आता पयलीं उदक घुस्पयलें म्हणटकीर तुमकां कितें करचें पडटा? मागीर ती आग्र सुकले न्हू, आमी ते मागीर ती मेर काडटाय. ह्यो मेऱ्यो ज्यो आसा आख्खो मेर दिसपटाय इतले काडटाय. त्यो पावसान पिड्ड्यार जाल्ले होय देंवताय, चिखल देंवता न्हू, देंवता. 5-6 म्हयने उरता. So, बुडोन. आख्खो तुमकां तो करचो पडटा. वय तो मागीर नोव्हेंबरा मागीर तो सगळें करचें पडटा. खंय मुळसा तो चिखल काडून सारकोच पडटा. होय आनी हेका कसलें मिशीन लागना, हातीन करचें पडटा. हातीन करचें पडटा. हातीन काम जाता, मिशिनाक काम जायना. मिशिनाक चिखल काडटा आयलो डिसिटीन काडून घालून जाता. असो आयलो पावता थिंगा मदीं पावना. आनी तें उदक मागीर ते भितून येवंक जाय बीन ते मेरेंतल्यान, ती टॅक्निक्स आसा न्हू तुमचे कितें? वय तें उदक वचपाचें बारीक खंय खंय दवरताय न्हू आमी उदक येवपाक. हय जाणा, पळयलें ते बारीकशी वाट आसता. उदक वयता उदक वयता. तें दिसता तुका सोडपा जाय. चड मोड सुद्दां चिखल वयता बरें. मिठां दिसता सोडी तूं मीठ सारकें तुका बरें जाता. ओके. सो आतां हे मीठ काडपाचें जे तुमचें स्टार्ट जाता पळय काम, तें केन्ना? सकाळीं म्हणजे सकाळच्यानूच स्टार्ट जाता? ना, पयलें काम आमी सुकलें म्हणटूच ते तापोवन दवरता सुकता सारको. ओके. वय तें उदक तापयत वय दवरता. 10-20 दीस वयताय उदीक सुकपा. ओके, ते सुकोवचें वय पडटा पयलीं. इतलें उरता रे ओके. मागीर सुकता. तें आमी उदीक सुकोवन मोबायल सगळें दिताय उरलें उरता इतलें उरता. तें उदक मागीर आमी सुकलें म्हणटच तो साप तापता असो रंग जाता. ओके. ताका आमी मागीर दर्या उदीक हाडटाय आनी भायल्यान दवरताय. 1-2-4 दीस दवरताय, तापता तें गरम जाता आनी तें मागीर आमी भितर कुणग्यान घेता. इतलें घालूं न्हय, सगळें आख्ख्या कुणग्या इतलें. तें मागीर तें पांयान कालयताय. कळ्ळें. पांयान कालयलें न्हू मागीर तें 10 दिसांनी सुमार 10 दिसांनी मातशें मोव जाता. माती मोव जाता आनी ती मागीर 15-20 दीस जाता म्हणसर मागीर मातशें बारीक मिठाचें येता तेका. मागीर पडपाक स्टार्ट जाता मीठ. वय मीठ येता जाता बारीक. मागीर तेका मीठ घालताय. हे बिया व्हरले हिंग दवरताय वयर. हे घालचें पडटा तुमकां? वय हें घालूं पडटा ना चड तेल लागता. हें घाली जाल्यार तुका 15 दिसां 20 दिसां बेग येता. ओके. होय आनी मीठ घाली जाल्यार तुका मातशें बेग येता आनी. होय नाजाल्यार तुका टायम वयता. 1.5 म्हयनो 2 म्हयनो लागताय. ओके. ना म्हणजे तुमी आतां सद्या म्हणजे आता तुम्ही डेली रुटीन तुमचं चालू आसा, सकाळचे तुमचे कितें काम आसता? पयलीं सकाळी जाता तें उदीक सोडपाचें तें अशें पाड कुणीक आसताय पळय, हितून देवून दवरूंक जाय तें. ते आतांच दवरता तुमी? ना, सकाळी सकाळी सुमार 8 सोडटा तुमी उदक? हितून दवरताय. हें उदक सारकें उदक वयता कुणग्यान येवंक जाय तितलें उदक दवरताय हिंगा. आनी तें मागीर कुणग्यान घालताय मीठ काड तेन्ना. मीठ काडूंक आनी तें गिस्त घालूं जाय. मायर घायल जाल्यार मीठ पडना. गिस्त घालूंक? हय गिस्त घालूं जाय. तें मागीर तुमी कितल्यांक दनपारां कितें काम स्टार्ट जाता? दनपारचें मागीर तें हें मोडटाय साव वयल्यान. ती साव मोडली म्हणटच तिका भितर मीठ जाता. तें मीठ जाता आनी ती साव मोडली जाय तो मीठ आसना. ती साय येवपाक जाय, दांगता. सायीन दांगता मीठ आनी तें मीठ जायना. वारो येयन तेका तें मोडलें म्हणटच तें मीठ आर बसता सारको आनी तें मागीर मीठ सारकें बरें जाता. मागीर तुमकां कळटा भितून मीठ जालां? पळय मीठ जालें कळटा. म्हणजे एक प्रकारचें आमी गॅसार समज उदक तापयत दवरलें जाल्यार भितूंतल्यान कशें उदक आडटा आनी भितून जें मीठ उरता एक शिल्लक उरता, तशा प्रकारे तो सगळो प्रकार म्हणजे गॅसार तापयता तशें तुमी तें तापयता. तशें गरम जावन तें मीठ जाता. वाफेंतल्यान उदक वयर वयता, मीठ उरता. वत जाय तेका. टेक्नॉलॉजी ती. अशें राव मीठ जावचें ना. वत आहल्यार मीठ जाता तुका. कोट्ट ती जमीन सामी गरम जाता उदक तें घायलें तें न्हू आनी तें बारीक मागीर
दोनां सुमार अशें मीठ जावन येता मागीर 2 जाली 3 जाली सारकी जाता काडपाचें मीठ. हय आता हे मिठागर आसा ते तुमची जमिनी आता ह्यो आतां हांव सद्या सर्वे आमचेर आहा. सर्वे तुमचो आसा. होय सर्वे आमचे लागले म्हणजे आमचो आगोर कसो जालो. ओके. कितें ते कितें आसता कोण शेत रोयता ते शेत कोण रोयता ते सर्वे लागली शेत तेजें जाली कम्युनिटीचे जमिनी ह्यो. हो कमिटीचो ओके. तो आमी विकते जेयला भाडकारा करतो. ओके. तो पयल्यान आहा तो. तो तुम्ही विकतो घेतला होय भाटकारा कडल्यान. आतां जेयला. थंय मीठ काडटा तुम्ही. होय ओके. थिंगा दाखयता हे नाही जाल्यार. पयलीं म्हणटाले हे मिठागर करतले जाल्यार पयलीं पावणी बीन जाताली. होय पयलीं पुर्तुगेज टायमार पावणी जाताली. पावणी जाताली. मागीर पुर्तुगेज जावन मागीर इंडियन जालो न्हू. इंडिया जावन मागीर हे केलें गोंय मुक्त जावन मागीर पावणी ना म्हणून आमकां भाऊ साहेबान बंद केली. ओके. भाऊसाहेब बांदोडकरान होय ते बंद केलें. बंद केली पावणी ना. त्या वरी आगोर आमचे मागीर तशें आहाय. मागीर राणो मिनिस्टर नो मिनिस्टर आहलो न्हू. प्रताप सिंग राणे. होय राणो. होय तेणें सांगलें कोमिल्ल्याची जागराची पावणी करूंक जायना. ओके. आहाय तेंचे आगोर. म्हणजे त्या वेळार प्रताप सिंग राणेन होय फुडाकार घेवन जी पावणी जाताली होय. ती बंद केली अशें तेणे आमची बंद केली. ओके. होय आनी भाऊ साहेबांनी बंद केली. पयलीं भाऊ साहेब आहलो आनी मागीर तो नो मिनिस्टर आहलो कोण हो आमचो राणो प्रताप सिंग राणो तो नो कायदे मंत्री आहलो. काय झालं? होय तो तेणें सांगलें पावणी करूंक जायना. तेन्नासून पावणी आमची बंद आनी पावणी जावना. होय आता खुबशे गोंयकार हे मिठागर चलोवपाचे कमी केलेले आसा कारण गोंयकार सध्या आमकां मेळना आता. होय विधानसभेत लेगीत कितलेशेच रेजोल्युशन सध्या मांडटा सरकार सुद्दां की हे प्रिजर्व जावचें म्हणून. पूण गोंयकारांनी खंय तरी फुडें येवपाची गरज आसा. तरणाट्यांनी ह्या उद्योगांत देवपाची गरज आसा. म्हणजे तांकां तुमी कशें सांगतले का तुमी आतां सपोज आपलो हो आगोर आसा जाल्यार कोणी तरी भायल्या मानाय घेवन तुमी चलोव काम येता. करता. तशें तरणाट्यांनी फुडें सरपाक जाय. तांकां तुमी कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? आनी आतां आमचे भुरगीं आहाय हय. आतां ते रिटायर जातले ओके. खूंय हिंगा लंडन. हय हय. ते मागीर हिंगा रावतले ते चडशे अशें ना तेंका रेफर मेळटले न्हू. ते पयशे हाडून वयतले आमचे गोंया घरां रावतले. भुरगीं अशें कितें सांगोंक जायना तेंच्या. आता हे जाणट्यांनी हे सगळे आमचे मिठागर बीन सांबाळून दवरिल्ले आसा. एक्चुअली हे पळोवंक गेले जाल्यार गोंयचे आमचे दायज ते फक्त दायजूच न्हय जाल्यार पर्यावरण आनी जैव विविधताय सांबाळपाचो एक यत्न करता. आमी म्हणटा आमच्यो गोंयच्यो जमिनी राखपाक जाय. आमी जेन्ना त्या जमिनीचेर शेतां करिना किंवा ती खाजन जमिनी अश्योच पडीक उरतात जशे मिठागरां सुद्दां आसा त्या मिठागरांनी मागीर किंवा हेर जमिनींचेर अतिक्रमणां जाता. लोक ते विकतात. अशे खुबशे प्रसंग घडिल्ले आसा. सो तेका लागून तरणाट्यांनी फुडें येवन ही जमीन किंवा हे मिठागर अशे जे उद्योग आसा ते सांबाळपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसना. आनी आमी कितें जालें आमच्या आग्रांचेर आतां जमीन आहा शेतां आमी रोयताय. हय रोयताय बीन. हांव रोयता सगळें आजून रोयतालो आतां जायना रोयना कित्याक लोक गोरू येताय आनी खाताय. आमी देखून आमचें बंद केलां सगळें गोरवां लागून. आमी शेत रोयता आतां पावसा रोयतलो. दुसरी गजाल म्हणजे हे आमचे जे मीठ आसा जे आमी गांवठी मीठ जे वापरता ते एक तर म्हटल्यार खूब रुचीक लोकांनी ते घेवचे कितले सवाय आसतात. आतां हांवें उदर समज रेट काडली जाल्यार म्हाका दिसता ते 200 रुपयाचो डबो येदो व्हडलो मिठाचो मेळटा म्हटल्यार कितलो सवाय होय सवायच कितलो सवाय पळय आतां कितें सवाय आहा. हय 200 रुपयाचो डबो येदो येदे मिठाचो मेळटा गांवठी मिठाचो. तेय भलायके खातीर एक बरे गुणकारी आसता. सारकें न्हू. म्हणजे आतां जर मिठाची पाकिटां घेवंक गेले ते आयोडीन नमक बीन मेळटा ते 50 रुपयाचे पॅकेट आनी ती सारकी न्हू. आमी ते मीठ सारकें सारकें. म्हणजे तुमच्या कडेन आतां हे मीठ कोण कित्या खातीर व्हरता तशें? हे वताय लोक खावपाक वता. कोण माडांक घालता कोण नुस्त्या घालता कोण आंब्याक घालता कोण शेताक घालता आनी सगळे कामां मीठ चलता आख्ख्या हेका. होय साऱ्याक सुद्दां लोक हे जेला चलता. जेलाक ते बोटी रोयता तेन्ना तो जेला वयता मीठ तो मीठ ना जाल्यार जेल जायना. जेल जायना बरोबर. चड टेप उरता जेल मागीर. होय उरता. होय सो अशा प्रकारचे हे गांवठी जे मीठ आसा ते बरे गुणकारी आसता भलायके खातीर. जे आमकां आयोडीन किंवा नमक जे बाजारांनी मेळटा त्याच्या परस. आनी हो जर 200 रुपयाचो डबो जर एका घराब्यान 2 जाण मनशां रावता जाल्यार म्हाका दिसता वर्स भर पुरो. कितलेशेच लोक आतां हे व्हरता भितून ते आंब्याच्या खाळाक बीन आमल्यांक बीन घालता. होय मागीर सध्या आतां मानाय बीन सांपडना हे काम करपाक अशी कितें तुमची शंका बीन आसा? ना मेवताय मानाय मेवताय. तुमी आतां मानाय हाडटा ते बीन खंयच्या मागीर हाडटा? गोंयकार आमचे
ते कितें मानाय आमगे सामको वळखी जाले न्हू ते येताय पयशे येताय आडवस वताय. तुम्ही आता पयलींच्यान हो आता मिठागर सांबाळटा ते आता मिठागर करता आसतना तेका एक टॅक्निकूय आसा म्हणजे भरती वहटी म्हणजे हाय टायड आनी लो टायड ते तुमकां कशें कळटा? ते कळटा आमकां कशें चंद्रिमाचेरूय कळटा. चंद्राचेर कळटा. आतां चंद्र उदेल न्हू पाणी सारकें उबी रावलें आतां होये ओके ते मागीर वच पावलो पाणी चोरलें दर्या. हे एक व्हडलें शास्त्र जें आमकां जाणट्यां कडल्यान मेळटा. दर्या हे चंद्रीम पडलो न्हू चोडलें म्हणटच इन्नी पाणी येयलें इन्नी चोडलें म्हणटो चंद्रीम आनी इन्नी उदेल म्हणटच चंद्रीम उदक येयलें. होय आतां म्हणजे तशें हायटायड जाता जसो उदेता तसो चंद्रीम वयर पावलो काय तो सारको लेवलाचेर जाता उदक सारकें उबें रावता आनी जसो देंवता तसो सुकलो मातशें देलो उदक मातशें चोरलें दर्या केदें व्हडलें शास्त्र आमच्या जाणट्यां कडल्यान ते उपलब्ध आसा पळोवया. म्हणजे भरती म्हणजे हाय टायड आनी लो टायड कशी जाता हे तांच्यांनी आतां एक आमकां सांगिल्लें आसा. जेन्ना चंद्र उदेता तेन्ना पाणी येता स्टार्ट जाता जेन्ना तो तेंगशेर पावता अशें वयर पावता तेन्ना भरती सारकी स्टेबल आसता आनी जेन्ना चंद्रीम देंवता म्हणटो मातसो तेन्ना सारकी सुकती उदक गेलें भायर. अशा प्रकारे हे मागीर चंद्रीम पडलो परत तें पाणी येयलें. ओके अशे तरेचे हे गणित आनी शास्त्र जे शेतकार आसता किंवा अशे जे निसर्गाशी संबंधीत लोक आसा तांच्या कडल्यान आमकां आयकुपाक मेळटा आमच्या जाणट्यां कडल्यान. आमी पयलीं खूब आमच्या गांवांत पयलीं बैल गाडयेंतल्यान मीठ येताले मीठ 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 करून बैल गाडयेंतल्यान येताले मागीर करता करता ते पिकअपींतल्यान येवपाक लागले मीठ मीठ. ते खंयच्यान हांगासलेच तुमचे लोक येताले ते? होय आमी त्या गाडयेन गाडयेन पयलीं गाड्या तुकोडे गाड आहा पयलीं गाडयांत येताले तुकोडे आहा म्हणून तूं जावन भोंवतालो आनी तुमचोच उद्योग तो सगळो? होय आमच्या गांवचो लोक गांवचेच लोक. ना पूण तुमी मीठ व्हरपाचें काम करता तुमी गांवा गांवांनी पावोवपाचें? पिकअप वताय न्हू व्हरता न्हू? होय आतां सद्दां येयले जाय मरे आमी येयले वताय पिकअप आदना तेन्ना एक दोन दीस बंद उरता. होय एक पिकअप जावपाक 2 दीस जाय एक पिकअप सगळे आख्ख्या आग्राचो एक 2 दिसांनी पिकअप जातलो. होय आख्ख्या आग्रा एकूच कोडे आसलो जाल्यार होय पावसान मागीर तुका आगर बंद म्हणटा पावस पडलो जाल्यार मीठ ना काबार मागीर ते दिसांनी तुमचे उद्योग मातशें इल्लें पडलें जाय तूं 2 दिसांनी आगर पडटा. तेन्ना मागीर तूं कितें करता काम कितें आसता तुजें? आमकां हांव शेतां करता घराक कितें करता आग्रार कितें सुंगटां जावं लायता नुस्तीं मेळटा सुंगटां बारीक बारीक काय आमी चडशीं आमी जावं लायना रे पयलें लायताय पयलीं पडटाय तुका. आनी नुस्तीं म्हणटा तूं मागीर तेन्ना नोव्हेंबरान मागीर नोव्हेंबरान बॉम्बे मोठी जाता तेन्ना सुकली तेन्ना व्हडली जाता शेवटी पासून येताय व्हडले हय शेवटी येताय तोणाकी येताय जाताय आतां तोणाकी येयली न्हू तुमी विकता काय कोणाक विकताय लोक वता मरे कावदर बांदून दवरताय आमी कावदर सोडलाय तुका हाडून आमी विकती. सो आतां कितें मेसेज तुजो ही आतां मिठागरां सांबाळची तुतल्यान कितें येणावळ घेवची कित्याक सरकारूय मदत करतलो म्हणटा तुमकां. तेणी फाटीं म्हटलेलें की सबसिडी मेळटली. सबसिडी होय ती आतां आमकां दिलोली आमकां अजून कांय देवना मरे तेणी. विधानसभेन म्हटलेलें दितली म्हण तुमकां ते अजून मेळोंक ना तुमकां? ना देवं ना आतां चालू आहा. ओके तेंच्यांनी प्रोसिजर केला न्हू आतां हे सांबाळपाचें म्हणटा ते सगळे आमचे खाजन जमिनी प्रोटेक्ट करतलो जाल्यार ही सगळी सांबाळूंक जाय न्हू आमकां कितें काम करता दूड नाका खूब मेहनतीचें काम आसता हे. सकाळीं तांकां उठोन सकाळीं स्टार्ट जाता ते रातचे मेरेन हें काम चलता. अशा तरेन तेंचो तो मिठागराचो उद्योग चलता. मिठागराच्या उद्योगा बरोबर जैव विविधताय सांबाळपाचें काम हातूंतल्यान जाता. त्याच बरोबर हे गांवठी मीठ जें आसा तें अत्यंत शरिरा खातीर गुणकारी आसा. ताका लागून तुमी आयोडीन किंवा हेर नमक घेता तेच्या बदला तुमी तुमच्या लागसरच्या मिठागरान वचा आनी मुजरत हे गांवठी मीठ घेया जे भलायके खातीर खूब गुणकारी आसता आनी खूब सवाय अत्यंत परवडणाऱ्या दरान मेळटा. ताका लागून तुमच्या लागसरच्या मिठागर वाले जे आसा तांकां संपर्क सादात. आमच्या बरोबर तांच्यांनी खूब म्हायती तांच्यांनी आमकां ह्या मुलाखतींतल्यान दिली. तांकां हांव बरें मागता. ह्या मिठागरांत आमी हांगासर आयिल्ले गोवा वेल्ला हांगासर बातीम हांगासर जॅमीत सुवारीस हांच्यांनी आमकां खूब बरी उपयुक्त अशी म्हायती दिली तांच्या मिठागरा बद्दल. त्या बद्दल हांव तांचे धन्यवाद मागता. पळयत रावात गोमंतक TV.